उतरामध्ये उतरची वेळ देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेल्ल्या काळजाक जागोयचेले नव्या जिवान ते भरचेले उतरामध्ये उतरची वेळ देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेल्ल्या काळजाक जागोयचेले नव्या जिवान ते भरचेले. मार्कूचे शुभ वर्तमान. जेजू परतून हड्यार चोडून दर्याचे पेले थोडी वेतानो. लोकांची व्हड उरपोन्स ताचे सोरशी एकवटली आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जेरेस म्हटलोलो देवस्थानाच्या अधिकारांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताचे पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागोंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर. तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रगतपाट जाल्ली तो एक बायल आसली. सोबार वैजाच्या हातांत जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलोलो. पूण ती अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातोली अशें ती आपणा भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच वळखून जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी तांच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पोलेताय आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवतणी नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें वळखून ती बायल भिवून आनी कापूंक लागली आनी ताच्या मुखार सोरपटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकली जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांगेर थावन धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हटलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हाचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाराच्या घरांत पावतच जेजून गोलबोल जाला तो देखलो आनी लोक व्हडल्यान रडटालो आनी विलापतालो तो ताणें पळयलो. भितर वचून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण गोलबोलतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण ताणें सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोवंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गमना जावंक ताणें जोडजोडीत फर्मायलें. देवाचें उतर हें.